नमस्कार. आमचो देश जो आसा तो गुलामींतल्यान गेल्लो आसा. आमच्या गोंयांत 450 वर्सां पुर्तुगीजांनी राज्य केले. तशेंच आमच्या पुराय भारताचेर ब्रिटिशांनी राज्य केले 150 वर्सां. आनी एक जॅपनीज रायटर म्हणटा, ताणें बरयलां आपल्या लेखान की ब्रिटिशांनी भारताच्या लोकांक जे आसा ते गुलाम करून हाडले. ते स्वताय गुलाम जाल्ले, ते स्वता गुलाम जाल्ले, तांकां आपल्याच लोकांनी गुलाम केले. आनी तांणी कारणां सांगल्या की जे ब्रिटीश आहले स्टार्टींग जेन्ना तेंच्यांनी हांगासर ईस्ट इंडिया कंपनी लायली तेन्ना तेंचे कडेन फकत तर 3000 सैनीक आशिल्ले. आनी ताच्या उपरांत तेंचे कडेन येदी मोठी फौज तेंच्यांनी केली. म्हणजे पुराय भारताचेर तेंच्यांनी जे आसा ते राज्य केले. ते आमच्याच लोकांक घेवन, म्हळ्यार आमच्याच लोकांनी आमकां गुलाम केले. जे आमचे क्रांतिकारी आशिल्ले तांकां चिड्डुपाचो, तेंचो आवाज चिड्डुपाचो प्रयत्न आमच्याच लोकांनी केलो. आमच्याच लोकांनी फितुऱ्यो केल्यो. आनी तेकाच लागून ह्या इंग्रजांनी आमच्या देशाचेर जे आसा ते राज्य केलें. इंग्रजांनी आमचेर रूल केलो तो सायन्साच्या जोराचेर. म्हळ्यार तांचे कडेन खुबश्यो टॅक्नॉलॉजी आशिल्ल्यो, म्हणजे तेंचे कडेन आधुनीक टॅक्नॉलॉजी यूज करून तेंच्यांनी आमचेर गुलामगिरी आमकां गुलाम करून उडयले. जशें की फिस्तुला तेंचे कडेन आशिल्ले तोफ गोळे जावं दुर्बिणी, हाचेर सायन्साचो यूज करून तांच्यांनी आमचेर गुलामगिरी केली आमच्याच लोकांक. ब्रिटीश जे आसा ते आमच्या देशांत धंदेकार म्हणून घुसले आनी हळू करून आमची तेंच्यांनी जी आसा ती नस पकडली. तांच्यांनी आमच्या देशांत पळयले की ह्या देशाक जो आसा तो एक उजो लावपाचो एकूच शब्द आसा, तो म्हळ्यार धर्म जाती. आनी हेजोच उपयोग करून तेंच्यांनी आमकां पेटोवन उठयले. तेंच्यांनी आमकां डिवायड केले, धर्म आनी जाती. ते आयजूय चालू आसा. धर्म आनी जातीच्या नांवार राजकारण करून आजूय तो उपयोग केल्लो आसा. आनी हो जॅपनीज रायटर आसा ताणें बरयला की भारतांतले जे लोक आसा तांकां गुलाम करपाक सामकें सोंपें. तें सुद्दां कारण आसा धर्म आनी जातीच्या आदाराचेर. आनी ते कितलींशींच ही वर्सां जाली चालू आसा. आमचो देश ह्या ब्रिटिशांचो जो आसा तो गुलाम जावचेच नासलो. जर आमी एकी रावल्ले आनी एकी कडेन रावन जर आमी प्रयत्न केले जाल्यार आमचे कितलेशेच जे क्रांतिकारी आसा तेंच्यांनी प्रयत्न केले, खुबशे प्रयत्न केले स्टार्टींग पासून. पूण आमच्या लोकांनी काही लोकांनी जे आसा ती फितूरपणां करून तांकां धरपाचो मदत केली ब्रिटिशांनी. असोच एक आमचो क्रांतिकारी जेका आयज आमी सदांच याद काडटा तो म्हळ्यार बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, जेका आमी धरती आबा म्हणटा. हाजो जल्म जो आसा तो झारखंड ह्या राज्यांत जालो. जेन्ना बिरसा मुंडा 5 वर्साचे आशिल्ले, 5 ते 6 वर्साचे आशिल्ले, तेन्ना त्या ल्हानपणा पासूनच तांच्यांनी पळयलें की जे ब्रिटिशर्स आसा ते आमच्या लोकांचेर, खास करून आदिवासी लोकांचेर जे आसा ते अत्याचार करताले. तांकां तांचो धर्म परिवर्तन करपाक लागून तांकां मार बडयताले. तेंच्यो जमणी आसा थंय तांकां निळ लाय म्हणून सांगताले आनी तांकां मार बडयताले. तेंची शेतां तांकां जाय तशी लावपाक. आनी इतलो टॅक्स लायल्लो, इतली रॉयल्टी फारीक करची पडटाले की ह्या गरीब लोकां कडेन ते दिवपाक जायनासलें. तेन्ना हे ल्हानपणा पासून आमच्या भगवान बिरसा मुंडान पळयल्ले. आनी तेंच्या भितर एक क्रांतीची जी ज्योत आसा ती सदांच मनान आसताली. आनी हे धर्मांतराच्या चकाट्यात ते पासून पडले. आनी ते जी इंग्लीश मिशनरी आसली त्या स्कुलान तेंचें शिक्षण जालें. तरी आसतना जो मनान जो धगधगतालो, एक क्रांतीची जी ज्योत धगधगताली ती तेंच्यांनी मावळोंक दिवंक ना. आनी ते मोठे जाले, स्कूल सोडले तेंच्यांनी अर्दे वाटेक. आनी जेन्ना ते मोठे जाले, तेंचो जल्म जो आसा 75 जालो. आनी जेन्ना ते मोठे जाले तेन्ना तेंच्यांनी ही क्रांतीची ज्योत आसा ती फुडें येयली. खुबश्या भुरग्यांक, जे तरणाटे भुरगे आसले, तांकां तेंच्यांनी क्रांतीची जोड पेटोवपाक लागून एक संघटना सुरवात केली. तेंच्यांनी ब्रिटिशा विरुद्ध एक चळवळ जी आसा ती सुरवात केली. तेंच्यांनी गोरिला यूथ करून ह्या फिरंग्यांक तेंच्यांनी टक्कर दिली. आनी अशेंच करून अक्षरशः ह्या ब्रिटिशांक तेंच्यांनी रडयले. हे आमच्या आदिवासी लोकांक ह्या राना वाठारांचो पुराय अभ्यास आशिल्लो. तेन्ना ताका लागून जेन्ना हे ब्रिटीश येताले तेन्ना अक्षरशः ह्या संघटनेच्या जेन्ना एटॅक करताले तेन्ना ते रडपाक पावताले. आनी ताकाच लागून हे तांकां धरपाक पावूंक ना. तेंच्यांनी गांवागांवांत वचून
जी आसा ती क्रांतीची ज्योत ब्रिटिशा बद्दल जे ब्रिटीश अत्याचार करता त्याच्या बद्दल गांवागांवांत वचून जनजागृती करपाचो प्रयत्न भगवान बिरसा मुंडान केलो. तेंच्यांनी डोंबवारी ह्या टेकडेर रावन आपली जी संघटना आसा ती मोठी करपाचो प्रयत्न केलो. पुराय जे लोक आसा, जे आदिवासी लोक आसा तांकां एकठांय हाडले आनी इंग्रजा विरुद्ध तेंच्यांनी बंड पुकारले. हे ब्रिटिशांक तेंच्या गव्हर्नराक कळ्ळें. तेन्ना एक आदेश आयलो की ह्या मनशाक धरपाचो. खुबशे आनी ह्या वेळार जे आसा ते कितलेशेच आदिवासी लोकांची धरपकड जाली, पूण त्या वेळार बिरसा मुंडा मेळूंक ना. म्हणून 1995 ते एकदां ब्रिटिशांक जे आसा ते ब्रिटिशांच्या तावडीक मेळ्ळे आनी थंयच्यान ते एकदां सुटले पासून. आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी जी संघटना आसा ती तीव्र आंदोलन आसा ती तीव्र केलें. जेन्ना ते थंयच्यान गेले तेन्ना एक वेळार सुटोन आयले तेन्ना तेंच्यांनी जी आसा आंदोलन जे आसा ते तीव्र केलें. परत ब्रिटिशांच्या जे नाकान आसा ते दम केलो तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी आपले युद्ध आसा ते इतले तीव्र केले की ब्रिटिशांक त्या वाठारांतल्यान वयचे पडले. तेंच्यांनी आदिवासी लोकांक लागून खुबशे ब्रिटिशां कडेन मागण्यो केल्यो पूण ब्रिटीश आयकनासले. अशा वेळार तांकां गोरिला युद्धच हे करचे पडले. एक वेळ आयलो की तेंच्या संघटनेंतले कितलेशेच जे आदिवासी लोक आशिल्ले, तेंच्या संघटनेचे जे लोक आशिल्ले तांकां धरले, ब्रिटिशांनी धरले. आनी असो जे आमी पयलीं उलयला असो एक घात केलो ह्या लोकांनी. बिरसा मुंडा ज्या जाग्यार रावताले, ज्या जाग्यार ते लिपोवन रावताले आनी ही क्रांतीची ज्योत जी पुराय भारतान आमच्या पेटोवपाचो प्रयत्न करताले, तो जागो ह्या लोकांनी, जे धरलेले लोक त्या लोकांनी तांकां सांगले. जे फितूर, ह्या फितूर लोकांनी ब्रिटीश लोकांक दिलो. आनी अशे तरेन बिरसा मुंडाक जे आसा ते परत ब्रिटिशांनी धरलो आनी एक षडयंत्र जालें. तांकां जेन्ना जेलीन दवरले तेन्ना षडयंत्र करून तेंच्या जेवणान जे आसा ते कितें तरी एक अहवाल सांगता की कितें तरी घालून तांकां जो आसा तेंचो अंत केलो. पूण बिरसा मुंडा केन्नाच ह्या ब्रिटिशां फुडें केन्नाच ते झुकोवंक ना. अशे आमचे क्रांतीवीर आनी कितलेशेच जे आसा क्रांतीवीर आमच्या भारतांत जे आसा ते जल्मून गेले. भगवान बिरसा मुंडा सारके जे आमचे क्रांतिकारी आसा ते सदांच आमच्या मनान उरतले. आनी आयज जे आमी दीस पळयता ते ह्याच क्रांतिकाऱ्यांक लागून आनी ह्या क्रांतिकारांच्या चरणान एक म्हजो मानाचो मुजरो. आनी जर अशीच आमी जायती म्हायती वेगवेगळ्या देश आनी विदेशांतली म्हायती आमच्या चॅनलाचेर आमी तुमकां घेवन येतलेत आनी एक वेगळे तरेची इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दितलेत. एंड थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. कीप वॉचिंग गोवा कॉर्नर.